कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। पणजेंत फाटल्या म्हयन्यात टॅक्सी पार्किंगेचेर बंदी घातिल्ल्यान टॅक्सी चालकांक बरेच त्रास सोंसचे पडटात। हाका लागून तांच्या धंद्याचेर परिणाम जाला। टॅक्सी चालकांक येवपी अडचणींचो सुटावो करपा खातीर बुधवारा ऑल गोवा टॅक्सी ड्रायव्हर्स युनियनान उत्तर गोंय जिल्लो अधिकाऱ्याक निवेदन सादर केलें। 28 तारखे फेब्रुवारीची एक नोटिफिकेशन मजिस्ट्रेटान काडिल्ली की टॅक्सीज आर बॅन्ड टू पार्क इन दी कॅपिटल सिटी इन द पब्लीक पार्किंग प्लेसीस। तांचें म्हणणें आशिल्लें की स्मार्ट सिटीचें काम चालू आसा, ताका लागून आनी वयल्यान कार्नावालूय आशिल्लें आनी ताचे फाटोफाट शिगमोत्सवूय आसा। सो हांगा टॅक्सीज चड येयल्यार पार्किंग स्पेसीस पार्किंग मेळना हांगा आनी कंजेशन जाता। ताका लागून तेंच्यांनी कंप्लीट बॅन हाडलो टॅक्सीचेर की तुमी खंयच पब्लीक जी पार्किंग स्पेस आसा ते पार्क करप ना। पयलीं आमी कितें करताले, आमी पब्लीक पार्किंगाक लायताले आनी ताजी 20 रुपया 30 रुपया कितें आहा तें फारीक करताले। आफ्टर दीस नोटिफिकेशन आनी आफ्टर हें येतकच पार्किंग आमकां लावपाक मेळना आनी तो पयशे चार्जूय करिना। पूण ताजे वयर कितें ऑथॉरिटीज जे ट्रान्सपोर्ट RTO बीन आहा तेंच्यांनी फायन सुद्दां मारल्या 2,500 रुपया। पूण हें आतां खंय ना खंय एक कन्फ्युजन आसा की आमी जेन्ना ट्युरिस्ट तुमी हाडटा हांगा पणजे इज अ कॅपिटल सिटी ऑफ गोवा आनी प्रत्येक ट्युरिस्ट पणजे येवपाक सोदता आनी आमी हांगा कस्टमरां हाडले सोडले जाल्यार आमी वचपाची गाडी पार्क करपाची खंय तरी। कारण इवन पणजी म्युनिसिपल मार्केट जे आसा जायते कस्टमर्स स्पायसीस गोवन स्पायसीस घेवपाक पणजे मार्केटान येता आनी थंय गेलो जाल्यार 1 वर तो काडटात तो काय 4 वरां 5 वरां गाडी ना। आतां 1 वरा खातीर आमी गाडी खंय पार्क करपाची। तांचे नोटिफिकेशन कितें बरयलां की ट्युरिस्ट टॅक्सी शूड बी पार्क इन नोटिफायड पार्किंग एरियाज। ही नोटिफायड पार्किंग एरियाज खंय आसा काय सिटीन हो आमचो प्रश्न आशिल्लो। ते आमी प्रश्न हितून मांडला की इफ देर इज एनी नोटिफायड डेजिग्नेटेड पार्किंग एरियाज आसा जाल्यार आमकां तेंच्यांनी दाखोवपाचें। आमी कस्टमर हांगा ड्रॉप करता आनी ते नोटिफायड पार्किंग वचून गाडी पार्क करता आनी जेन्ना आमकां गॅस आपयता तेन्ना पिकअप करपा येता। बट हे स्पेसीच ना। हे जी मुद्दी आमी घेवन कलेक्टरा कडेन आयिल्ले आनी तिणें आमकां सांगला की शी लूक इंटू दीस मॅटर आनी आमी तांकां इतलें सांगलां की ते तुमी बँड तुमी हाडला पयलीं जस्ट रिव्यू देट बँड तो रिव्यू करा परत आणि आमची कंडिशन आमची डिफिकल्टीज तुम्ही समजून घेयात। कोणी काणकोणच्यान येतलो, कोणी पेडणेच्यान येतलो कस्टमर घेवन हांगा, कोण सांवड्डे सांगेच्यान येतलो कस्टमर घेवन हांगा। सद्या सिजनय लॅक आसा, जावन आसा, कस्टमरूय ना, गाडयेन 2-3 दीस भाडेय ना। 3 दिसांनी कोणा पणजेचो भाडें मेळ्ळो समज आतां पणजे आयलो ताका 2,500 फायन पडले ताका उरलें कितें जाता। सो हे डिफिकल्टीज आसात। हे डिफिकल्टीज घेवन आमी मांडपा खातीर आयज कलेक्टर मॅडमी कडेन आयिल्ले।